की जे असेंब्ली आसा ताजे बजेट जे मांडटा ते 24 तारखेक मांडचे, बजेट पास करून घेवचें आनी असेंब्ली मुखार धाडची. जी इलेक्शन आसा आमची त्या नंतर असेंब्ली घेवची अशें आमी मागलां. म्हणजे टर्न आउट बाय देम आनी त्या खातीर आमी मागीर मुखार वतले. मुखार वयतले म्हणजे कितें ऑप्शन आहा तुमच्या कडेन? आमकां मागीर हाका लेटर करतले पण गव्हर्नरा, त्यानंतर स्टेट इलेक्शन कमिशनाक लेटर करतले. तांकां स्टेट इलेक्शन कमिशन आजून बसूना, त्या खातीर आमकां एट दीस मोमेंट ओके. श्री बाब, दुसरो विशय म्हणटा पळय तो रिजर्वेशनाचेर तुमचें कितें म्हणणें? आनी रिजर्वेशन आज आयलां ते रिजर्वेशन सुद्दां कशें आसा इट डिपेंड्स ऑन जी मतदार यादयेतूच आनी घोळ केल्लो. पयलीं म्हणजे जे वार्डांत जी मतां आसपाक जाय ती काडल्या आनी दुसऱ्या वार्डांत. सो यू स्टील हॅव डाउट्स ऑन इट? डेफिनेटली आय वॉट अ डाउट. कारण तांणी मतदारां दोनशे मतां काडल्या. आपल्या जाय ती ह्या वार्डांत जर नाका ती काडल्या आनी दुसऱ्या वार्डांत घाल्या. आनी त्या बेज्ड ऑन दॅट रिजर्वेशन कशें जावंक शकना. ओके, थँक्स सर. ओव्हर केसीस वाडटा त्या खातीर सरकाराक आतां आमी निदर्शनां काडलां आतांचे BSC मिटिंगे, आनी ताणें फाल्यां पर्यंत कोण कितें तरी एक्स्ट्रा कितें तरी करपाचें तें थारायता म्हणून. लॉकडावन जाय दिसता फक्त एट दीस मोमेंट फाल्यां ताचो स्टेटमेंट आनी नंतर म्हजी पत्रकार परिशद फाल्यां 11:30 आसा. तो पर्यंत खुबश्यो गोश्टी कळटल्यो आनी त्या नंतर ताचेर आन्सर. ओके, थँक्स.